तुम्हाला ड्रायव्हिंग लायसन काय रे? ड्रायव्हिंग लायसन काय तुम्हाला? ड्रायव्हिंग लायसन येणे गाडी म्हणल्यान त्याका धोरक लायता, त्याका व्हरपाक लायता गाडी. गाडी कोण ना दुसरी कोण चलयात? ड्रायव्हर कोण आहात तुम्ही? अरे ड्रायव्हर कोण असा चलय पियाल्लो असा त्याका पुलिसांक दिता, त्याका पुलिसांक दिवपाचे. चल 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 सुशागात चले, सुशागात चले. क्या रे तू दारू पिया है? दारू पिया है? दारू पिया है? घटना हांगा जाल्या ती अत्यंत दुर्दैवी हा. आयज हे रोड खंय तरी जवळ एकदम टू स्मूथ जाल्लेले आहा आनी तेज्याच कारणान ती स्पीड आहा ती चड जाता. आयज पळोवंक गेल्यार हांगा गणपती मंदिर जे आहा हांगा न्यू वाडे जंक्शन जे डायवर्जन आहा थंय खंय तरी स्पीड ब्रेकर जावपाची गरज आहा. आयज हे रोड एकदम स्मूथ जाल्ल्या कारणान खंय तरी लोकांक आपल्या स्पीडीचेर नियंत्रण ना. आयज जे आमी दृश्य पळयला त्या बायलेंतल्यान नाकाच्या कानांतल्यान सारकें रगत येयला आनी अशें दिसून येता तिची वाचपाचे चान्सीस खूब कमी आहा. हांव प्रशासना कडेन हेंय मागता की जे व्हेकल्स हांगा रोड सायडीन लायिल्ले आहा तेंचे खंय तरी पेट्रोलिंग जावचें. ते ब्रेकडावन आहा जावं एबंडन आहा जाल्यार ते काडून उडोवचे. असल्या कारणांनी टू व्हिलर खंय तरी एक मातसो स्पेस भायर येता आनी हे अपघात जाता. तशेंच हांव सांगूंक सोदता आयज एम्बुलन्स जेन्ना आपयली खंय तरी एक 15-20 मिनटांनी एम्बुलन्स येयल्या. ती एम्बुलन्स पयली येयलेली जाल्यार त्या पेशंटाक त्याच एम्बुलन्सान व्हरचें गावता आसलें. पूण आयज एक खंयच्या तरी 4 व्हिलरान तिका GMC नेला. हे अशें घडचें न्हय. एम्बुलन्साचो जो रिएक्शन टायम आहा जो रिस्पॉन्स टायम आहा तो खंय कमींतल्या कमीत आसपाक जाय. आतां हे रोड हायवे ह्या हायवेंचेर जेन्ना गाडयो भायर लायता पार्किंगेक तेन्ना हे प्रॉब्लम क्रिएट जाता. कित्याक सांग टू व्हिलर ज्यो आसात त्यो हेंकां ओवरटेक करपाक म्हणजे आपली सायड सोदपाक लागून भायर काडटा आनी फाटल्यानसून ज्यो पळय 4 व्हिलरी येतात ते फाटल्यान फुडल्यान पळयना ते स्पिडीन आसता आपल्या नशेन आसता धुंदीन. सो टू व्हिलरीचेर पळय फाटल्यान जी मारली ती आज असो हो इन्सिडंट जाला. अशें कळोन येयला की ती बायल काय प्रेग्नंटूय आसा. कानांसून व्हांवता तिचें रगत व्हांवता भरपूर रगत व्हांवला आनी तकलेकूय लागला तिच्या. तेज्या भायर तिची ल्हान भुरगीं आहा तांकां हातींक लागला पांयाक लागला. पब्लिकेनूच कोणी तरी आनीक भुरग्यांक घेवन गेले चिखले हॉस्पिटलान. सो हांव म्हणटा पब्लीक जेन्ना पळय अशें मेन रोडांचेर जेन्ना भायर रस्त्यांचेर पार्किंग करता ही पयलीं काडपाक जाय. जे पळय पुलीस आमचे आहात डिपार्टमेंट आहात ते कित्याक अशें लक्ष दवरिना? तुमी येतात वतात बीट पुलीस आसता तेंच्यो गाडयो आसता जे येता वता तुमी काडा मरे लायात मरे काडपाक कित्याक काडिना? अशें एक्सिडंट घडच्या परस ते काडलेले बऱ्यो न्हू. आतां अननेसेसरी ती गाडी वाटेर ती पार्क केल्या. येदो टेम्पो आहा तो सांगता आपूण आपले हे ब्रेकडावन आसा गाडयेचो म्हणून आपूण थंय पार्क केल्या. कितें कितें सिस्टम आसता न्हू. गुणो लावप जावं कितें तरी फुड्यान वचप इंडिकेटर ब्लिंक करपाक जाय आसता. तशें कांयच केल्लें ना. सो कळना कोणाक कितें आहा तो जप करून जर हांगासून सुद्दां कोण जर पार्क क्रॉसींग करून वयतलो सुद्दां जाल्यार प्रॉब्लम क्रिएट जाता. सो असो न्यूसेन्स पब्लिकेन सुद्दां क्रिएट जावचो आनी पब्लिकेन करचो न्हू ही हांव रिक्वेस्ट करता. हांव कितें जाल्यार फाटल्यान गाडयेचे आसलो किंवा गाडयेच्या फाटल्यान हांव गाडी चलयतालो. JA06E 6107 गाडी आसली आनी गाडी फुडें चलता आसतना त्या गाडयेन त्या बायलेच्या मोटरसायकलीक टक्कर दिवन ती फॅमिली सकट बायल उसळून त्या ट्रकाचेर पडली. तो ब्लू कलर ट्रक आसा नॉन पार्किंगेचेर तो लायिल्लो आसा अर्द्या रस्त्याक पार्किंग केल्लो आसा तेजेर ती उसळून पडली. आनी हांव एक आय विटनस आहा कित्याक हांवें तें पळयलां इन्सिडंट फुडें कितें जालां तें. आनी त्या बायलेक इतली ब्लिडींग गेल्ली आसा कानांतल्यान आनी तेजी 3 भुरगीं आहा तिवूय इंजर्ड आहा. तांकां सगळ्यांक चिखले हॉस्पिटलान व्हेल्या खंय. आनी जे कोणें मारल्या तेच्या गाडयेन ताका घालून व्हेल्ले आहा. तो ड्रायव्हर कितें पिल्लो आसलो? तो ड्रायव्हर फूल ड्रंक आसा. अशें सिट्युएशनार हांगा लोकांनी सुद्दां पळयलां ड्रायव्हर ड्रंक केल्लो आनी आमी वास्को पुलीस स्टेशनार फोन करून गाडी हाडल्या आनी तेजें लायसन कितें आसा तें पुलिसांक हँड ओवर केलें आनी ताका हँड ओवर केलां.